नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमचे बरोबर आसात प्रसाद बाब लोलयेकर. प्रसादा कडेन आमी सामके गोंयकार खडेगांठ डायनामीक म्हणून पळयतात आनी न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचेर आमकां ताजे कडेन आज चर्चा करपाची संद मेळटा. प्रसाद बाब, तूं सामको म्हणजे इतलो सामकें सद्या हांव जाणा इम्प्लिमेंटेशन एज्युकेशन पॉलिसीची डिफिकल्टूच आसा, कारण सगळ्यांक एक बरोबर काम करपाचें आनी तूं तर हालीं एक सेक्रेटरी जाला आनी तुजे कडेन ही जबाबदारी दिला, सो सोंपें ना. पूण म्हाका दिसता अशें की तुजे सारको एक डायनामीक सेक्रेटरी, तुजे बरोबर शिक्षण खातें, टिचर्स, प्रशिक्षण, भुरगे, पालक अशें येदें व्हडलें एक यंत्रणा घेवन तुका काम करपाचें आसा. सो ही एक पॉझिटीव एंट्री जावची अशें म्हाका दिसता की पालकां मेरेन हो संदेश पावपाक जाय. कारण आमी जेन्ना चर्चा करतात की फर्स्ट सेकंड थर्ड भुरग्यांक पुस्तकां नासतलीं बिस्तलीं म्हणटकीर पालक अरे शिक्षकाचेर प्रेशर आसता की अरे तूं कितें शिकयता, तांचें पुस्तक कितें. सो एक तुजे कडल्यान एक पॉझिटीव संदेश वचचो की भुरग्यांचें हित तशेंच सरकारा कडेन आसा, तशेंच एक शिक्षण खातें, टिचर्स, एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन, प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन हांणी हातान हात घालून एक येदें व्हडलें एक आव्हान पेलपाचें आसा. सो त्या नदरेन म्हजो पयलो प्रश्न तसोच आसतलो की कितली तयारी जाल्या. आनीक पण राजू, खंयची पॉलिसी जेन्ना आमी इम्प्लिमेंट करतात तेन्ना ती एका झटक्यात तशी पूर्णपणे इम्प्लिमेंट करप शक्य ना. ती फेज वायजच आमकां करची पडटली. आनी जेन्ना आमी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करता म्हणटात तेन्ना पयली गजाल हायर एज्युकेशनाक लेवलीचेर करतात आनी आमी स्कूल एज्युकेशना लेवलीचेर करतात. म्हणजे हांव स्कूल एज्युकेशनांतल्यान हांव सुरू करतां, कारण थंय चड आमकां लक्ष दिवचें पडटा. थंय चड समस्या आहात जितली हायर एज्युकेशनाक तितली ना. ज्यो सुरळीत जाल्लो आसा आतां पर्यंत जो आमी सुरवात केला इम्प्लिमेंटेशन, तें सुरळीत जाल्लें आसा. जेन्ना आमी म्हणटात की स्कूल एज्युकेशना लेवलीचेर आमी सुरू करतले तेन्ना आमी पयलीं म्हळ्यार फावंडेशनल लेवलीसान सुरू करतात, जेका म्हळ्यार जंय 3 वर्सांचो भुरगो, जेन्ना नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी कितें म्हणटा की 3 ते 8 वर्सां ही भुरग्याच्या मेंदूची वाड ही ह्या वर्सांनी जाता. सो त्या खातीर भुरग्याच्या मेंदूची वाड पूर्णपणे कशी जातली हाजेर चड लक्ष शाळेन दिवपाक जाय. आनी हें काम फक्त शाळेनच न्ही, तर पालकांनी तातूंत पालकाचो सहभाग जाय. आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार हे जातूं भितर न्यू एज्युकेशन पॉलिसी भितर सगळें पंचकोशाचो ताणें उल्लेख केला. हो पंचकोश म्हळ्यार जाचो उल्लेख तैत्रेय उपनिशदा भितर आसा. हो किंवा खंयचे वेस्टर्न मॉन्टेसरी किंवा हाजो जो आसा तो जवळ जवळ सगळे जे त्या लेवलीचेर जे भुरग्याचें शिक्षण कशें जावचें हो सगळ्याचें मत एकच तरेचें आसा. भुरग्याच्या मेंदूचो विकास जावचो संशोधनांतल्यान आयल्या इतले वर्सांचो बरोबर आसा. सो भुरग्यांक आमी काडून भुरग्यांक पुस्तकां शिकोवची न्ही किंवा तांकां बरोवपाक लावची न्ही. पयली गजाल म्हळ्यार भुरग्याची मेंदूचो विकास जावपाक जाय. तेजे दोळ्यान तो कितें पळयता, तेजो पूर्ण विकास जालो काय कितें, तो कानान कसो आयकता, ताका तोंडान पयलीं एक्सप्रेस करपाक कळपाक जाय. मागीर दुसरी गजाल म्हळ्यार तेणें तेगेले जेन्ना ताका तो बरोवपाक मागीर लागतलो, पूण बरोवपाक लागचे पयलें तेजी हस्ताक्षर सुंदर जावचें किंवा तेजी बोटां त्या खातीर तयार जावची. ह्या खातीर अनेक गजाली आसा. कितलो एक अभ्यासक्रम तयार करपा फाटल्यान कितलो एफर्ट, खुबश्यो गजाली कितले तज्ञ काम केलां आसतलें. बरोबर. सो त्या खातीर बाबा तेणें माती घालोवपाक जाय, मातयेंतल्यान मुर्ती घडोवपाक जाय, पीठ घालोवपाक जाय, कात्रेन तेणें कागद कापपाक जाय. ह्यो सगळ्यो गजाली तेणें जावपाक जाय. हें केन्ना शाळेक जालें ना. सो जेन्ना हें पयली खेपेक जाता तेन्ना प्रश्न असो येता की खूब जाण पालकांकय अशें दिसपाक शकता अरे ह्या शाळेक आतां आमकां भुरग्याक शिकयना मरे म्हण. सो त्या खातीर आमकां पयली गजाल म्हळ्यार पालकांचें आमकां पालकांक सहकार्य जाय. आनी पालकांक आमी पयले पालकांक ट्रेनींग म्हणपाक तांकां, कारण भुरग्यांक खूबदां आमी अशें म्हणटात भुरग्यांक आमी शिकयतात पूण पालकांकय थोडें ट्रेनींग जाय.
न्ही पालकांक हेजे खातीर हेजें म्हत्व सांगचें पडटलें किंवा पालकांक त्या दृश्टींतल्यान आमी तयार करचें पडटलें. बरोबर. आनी तुवें जशें सांगलें तशें पळय जेन्ना खंयची ही नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आमी तयार करता इम्प्लिमेंट करतात तेन्ना सरकार एक वाटेन शिक्षण संस्था दुसरे वाटेन आनी पालक तिसरे वाटेन अशें जावचें ना. आमी सगळे जाण बरोबर घेवनूच वचचें पडटलें आनी त्या दृश्टींतल्यानच आमचो प्रयत्न आसा. एक म्हळ्यार हांव पयलीं क्लियर करता की सगळ्याक बरोबर घेवन जेन्ना आमी वतले म्हळ्यार ह्या शिक्षण क्षेत्राक बाल शिक्षणा भितर काम करपी अनेक संस्था आसात, NGO आसात, थोडे जाण थोडी शाळाय त्या दृश्टींतल्यान पयलींसान काम करत आयला. थोडी शाळा ज्या शाळांची मदत घेवन आमकां बाकीच्या शाळांतल्या शिक्षकांक ट्रेनिंग दिवं येता. तुम्ही एक सर्वसमावेशक एक वातावरण तयार करपाक जाय आनी ते तयार करपाचें आमचें काम सद्याक चालू आसा. दुसरी गजाल म्हळ्यार आतां आमी मास्टर ट्रेनरांक ट्रेनिंग ऑलरेडी सोंपयलां आनी आयच्यान 12 तालुक्याक आमी ट्रेनिंग सुरू केलां. 12 तालुक्यांक आनी 1200 टिचरांचें ट्रेनिंग आयच्यान सुरू जालां. ह्या 1200 टिचरांचें ट्रेनिंग त्या त्या तालुक्यांक सुरू आसा सद्याक. जेन्ना हांव हें म्हणटा तेन्ना अशें न्ही की हें 8 दिसाचें ट्रेनिंग घेवन ते एक्सपर्ट जातले हें आमकां पुराय खबर आसा. हें प्रायमरी तांकां हो कॉन्सेप्ट समजून सांगपाक त्यांचो मायंडसेट चेंज करपाक हें इनिशियल ट्रेनिंग. ह्या मुखार आमकां सतत आनी 5-6 वर्सां पर्यंत ट्रेनिंग दीत रावचें पडटलें. एज्युकेशन पॉलिसी फकत आज तयार केली, पुस्तकां येयली आनी फाल्यां तांची ट्रेनिंग सोंपली अशें न्ही. दीस इज गोइंग टू बी अ लॉंग सस्टेनेबल प्रोसेस. आनी आमकां पूर्ण खबर आसा. पूण आमी हें कशें आसा की बाकीची जी स्टेजीस आसा ह्यो फावंडेशनल स्टेज, तेजे नंतरची प्रिपरेटरी स्टेज, तेजे नंतरची मिडल आनी तेजे नंतर सेकंडरी स्टेज, बाकीची ज्यो स्टेजी आसा न्ही ताजी पयली तयारी करून मागीर इम्प्लिमेंटेशन करप हो बरोबर जातलें. पूण फावंडेशन स्टेज ही अशी स्टेज आसा जी तुका जेन्ना तेजी पयली तयारी म्हणटी आनी करपाक मेळना. तें प्रॅक्टिकल सगळें तूं फिल्डाचेर वचूनच तुका ट्रेनिंग दिवन तें सुरू करचें पडटलें. म्हाका म्हजो दुसरो प्रश्न त्याच संदर्भान आशिल्लो की कशें आसा गोंयान भितर न्ही पावसान भितर अळम्याचें पीक येता पळय तशे तरेच्यो नर्सरी सुरू जाल्या, प्ले स्कूल्स सुरू जाल्यात, कोणे खाजगी कडल्यान वेगवेगळ्या लेवलाचेर वेगवेगळे शिकयतात. सो हांकां सगळ्यांक आतां ऑफिशियल किंवा अधिकृत शिक्षणान आस्पावन घेवपा खातीर तांचे कडेन वचप, तांकां नोंदणी करून घेवप, तांचे शिक्षक तांचे हें कशें, कारण हें एक व्हडलें टास्क. हें काम आतां चालू जालां आनी शिक्षण खात्यान आपलो जो पोर्टल चालू केला तेजेर प्रत्येकाने अप्लाय करपाची गरज आसा. हेजोच फायदो घेवन हांव सगळे शिक्षण संस्थांक सांगता जे कोण फावंडेशन लेवलीचेर आपले शिक्षण सुरू ज्यांची जे शाळा चलयतात तांचे खातीर नोंदणी आतां मॅन्डेटरी आसतली. बरोबर. आनी त्या खातीर पयलीं आमचो 2000 आमी फी ठरयल्ली. कालच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलां की थोड्यांक ती जड दिसता 2000 म्हण सरकारान ती कमी करपाची फी, रजिस्ट्रेशन फी शाळांक मग ती नोंदणी फी ती सुद्धा 2000 कमी करून ती 200 रुपयाचेर हाडपाचें इन्स्ट्रक्शन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान कालच दिल्ली आसा. कारण जास्तीत जास्त शाळांनी ती नोंदणी जावची. आनी दुसरी गजाल एक थोडोसो पिरियडच ह्या शाळांक मेळटलो नोंदणीकृत जावपाक. ना जाल्यार मागीर ह्यो शाळा मागीर त्यो नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी अशें म्हणटा की ह्या सगळी शाळांक मेन स्ट्रिमीक आस्पावून घेवपाक जाय. म्हणटकीर तांकां नोंदणी जावप ही तेंची सामकी गरजेची आसा. सो हाजो अर्थ असो की ज्यो आतां प्ले स्कूल्स किंवा नर्सरी चल्ल्यात तांकां तुमी सगळ्यांक आस्पावून घेतले. सगळ्यांक आस्पावून घेतले आनी तांकां तुमी ऑफिशियल स्टेटस दितले. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल एक मडगांवां जर समजा एक आबाद फेरे रोडाचेर एक शाळा चल्ल्या ती नोंदणी ना, पूण थंय जर एक समज एक 25-30-50 भुरगीं शिकतात, थंय एक 3-4 टिचरी आहात, त्यो सगळ्यो टिचर आतां गव्हर्मेंट टिचर जातल्यो अशें म्हणपाचें ना. ह्यो 2 वेगवेगळे भाग जाले. ओके. पळय ह्यो प्रायवेट ज्यो हे आसा त्यो प्रायवेटच उरतल्यो. ओके. पूण प्रायवेट उरली तरी तांची नोंदणी जायनाशिल्ली आतां पर्यंत. त्याची नोंदणी आमचे कडेन उरतली. बरोबर. त्याची नोंदणी आमचे कडेन उरतली. शिक्षण सारकें दिता काय ना हेजेर लक्ष उरतलें. आनी तांकां टिचरांक ट्रेनिंगूय आमी दितले. आनी ज्यांकां ट्रेनिंग जाय अशें जे प्रायवेट जे आसात न्ही आमी सद्याक ट्रेनिंग दितात ते पयलीं म्हणटा ते सगळ्या सरकारी ज्यो शाळांक आसात तांकां आनी ज्यो एडेड आसात तांकां सगळ्यांक आमी सद्याक ट्रेनिंग सुरू केल्या.
त्या भायर अंगणवाडी ज्यो आसात तांकां आमी सेकंड फेजीन आतांच जून म्हयन्याकच सुरू करतले. सगळे अंगणवाडी टिचरांक ट्रेनिंग दितले. कारण अंगणवाडी आता अधिकृत शिक्षणाचो भाग जालो पण तेंचे एकाडेमीक तरी सारके जावचे एकाडेमीक हेजेर त्या खातीर तांकां सगळ्या शिक्षकांक ट्रेनिंग दिवन आमी ट्रेन करतले. त्या नंतर जे प्रायवेट जे आसात तांकां जेमी आमकां सांगतले आमकां गरज आहा म्हण ट्रेनिंगाचे तांचे खातीर आमी ट्रेनिंग उपलब्ध करतले. कांय जे प्रायवेट स्कूल आसात तांकां ट्रेनिंगाची सद्याक तरी गरज ना, कारण तेंचे आतांचे जे पळय शिक्षण आहा ते त्याच पद्दतीन चालू आसा. खुबशे अशे स्कूल आसात ज्यांचे आतांचेय शिक्षण त्या पद्दतीनच ते चालू केले आसात. अशी ज्यो संस्था आसात, कितल्योश्यो संस्था आसात आमी थोडी आयडेंटिफाय केल्ली आसात, त्या संस्थाचो आमी फायदो घेतले बाकीच्या हांकां ट्रेन करपाक. दुसरी गजाल म्हळ्यार जे कोण अशें काम चालू आसा ज्यांचें फावंडेशन लेवलीचेर शिक्षण हांकां दिवपा खातीर तांकां सगळ्यांक आमी ऑन बोर्ड घेतले. कारण आमकां पूर्ण खबर आसा की हे शिक्षण धोरण चालीक लायतले जाय जाल्यार सगळ्यांनी एक कडेन येवन ते चालीक लावचें पडटलें. शिक्षणा सरकारीची पळय आकृतीबंद सरकारी पळय वेवस्था आसा ताजे परस भायर अशें काय खूब बरें काम करपी संस्था व्यक्ती गोंयांत आसात. बरोबर ते वेगळे वेगळे विशयी तांचें प्रशिक्षण चलता. कांय लोक नवे प्रोजेक्ट तांकां सगळ्यांक आस्पावन घेवन तांचो सगळ्यांचो मार्गदर्शन घेवचें पडटलें. त्याच बरोबर सगळ्या पंचायतीकय आमकां सांबाळून घेवचें पडटलें. कारण सगळे पंचायती कडेन हो डेटा जाय पडटलो आमकां की 3 वर्सां जाल्लो भुरगो कोण आसा त्या पंचायतीक. त्या खातीर आमी त्यो पंचायतींतल्यो ज्यो पळय समिती आसात, शिक्षण समिती आसात, त्यो आमकां एक्टिवेट करच्यो पडटल्यो. त्यो शिक्षण समिती एक्टिवेट केले नंतर त्या पंचायती कडल्यान केदें व्हडलें काम हें सगळें काम जें आसा हें हळूहळू आमी त्या खातीर आमी आतां हळूहळू काम हें जें पळय बुनियादी लेवलाचेर पळय काम आसा तें 2023 वर्सा म्हणजे ह्या वर्सांतल्यान आमी सुरू करतात. पूण तें 2025 पर्यंत कंप्लीट जावपा अशें कितें ना. NEP भितर कितें म्हणिल्लें आसा की हें काम सुरू तुमी 2025 पर्यंत करपाक जाय, सुरवात करपाक जाय. ती आमी आतां 2 वर्सां पयलीं करतात. कारण 2 वर्सां पयलीं करपाचें कारण अशें की आमकां आमच्यो चुको कितें आहा त्यो कळटल्यो. कारण हें काम कागदाचेर रावन करपाचें न्ही, हें प्रॅक्टिकल जाता तेन्नाच कळटलें. बाकीच्याचो तसो ना. बाकीच्याचो करिक्युलम सारको वेवस्थीत ड्राफ्ट केलो, भुरग्यांक मॅथोडॉलॉजीचे आनीक एका टिचरांक मॅथोडॉलॉजीचे पॅडागॉगीचे ट्रेनिंग दिलें की काम सोंपलें. हें तशें ना. हें कंप्लिटली भुरग्यांक खेळांतल्यान शिकोवपाचें. सो प्रसाद बाब, दीस इज ए आतां पळय म्हणलें फकत शिक्षक न्ही, संस्था न्ही, प्रायवेट न्ही, पंचायत लेवल पासून सो हें सोंपें काम न्ही. हें काम सोंपें ना. तुका वेगळ्या लेवलाचेर काम करचें पडटलें. तातूंत पॉलिटिकल काम आयलें, कारण पंचायती इनवॉल्व जाल्यो. तातूंत सोशल काम आयलें, पालकांक प्रशिक्षण आयलें, तातूंत भितर कल्चरल, कारण भुरग्यांक पालकांचो मायंडसेट चेंज करपा खातीर, पालकांचो मायंडसेट बदलपा खातीर आमकां खुबशें काम करचें पडटलें. त्या खातीर आमकां वेगवेगळ्या लोकांक, वेगवेगळ्या माध्यमांक अशें तुमच्या सारक्या आमी आमचो गोमंतक टीव्ही तयार आसा. तुमी जर अशें केन्नाय अशें लेक्चर्स दिवचे आसा, शिक्षकांक ट्रेनिंग धरून आमी वी आर रेडी टू कॉपरेट. आनी फक्त म्हाजे सारके ब्युरोक्रेटानूच न्ही तर एकाडेमिशियनान येवन हांगा ब्युरोक्रेट खंय तूं कवी आसा. ताका लागून प्रसाद तुजे कडेन लोक वेगळे नजरेन कित्याक पळयतात, कारण तुजे कडेन एक तूं गोंयचे बद्दल प्रेम आसाच, पण तुका साहित्यीक कवी अशी एक वेगळी नजरी आसा. सो म्हणून आमी तुजे कडेन चड अपेक्षा करतात. जालें. पूण हांव कितें सांगपाक सोदतां की ह्या क्षेत्रांतल्या तज्ञ मंडळींनी येवन तांकां आमी आनी ते येवन म्हळ्यार कितें ते येवन म्हळ्यार आमी तांकां हाडचें पडटलें अशें वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर. ह्या क्षेत्रांतल्या तज्ञ मंडळीक आमी वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर हाडचें पडटलें पालकांचो मायंडसेट बदलपा खातीर. तेजी आमकां पूर्ण कल्पना आसा. म्हाका आनी एक पालक जालेच आनीक एक व्हडलो अडसर जावंक शकता काय म्हणटा टिचर. कारण इतलीं वर्सां शिकयतकीर तांचें एक मायंडसेट तयार जाल्लें आसता आनी मायंडसेटींतल्यान कितें अशेंच शिकोवप, आमकां कोण शिकोवपी, आमकां सगळें कळटा अशे तरेची, अशेंच सगळें आसतलें अशें ना, पूण अशे तरेची एक भावना आसूं शकता. सो टिचरांक ट्रेनिंग दिवप वा तुमी म्हणल्यार आयच्यान एक वेगळे तरेन सुरू जाता. आजच्यान आमगेले तालुका पातळीचेर सुरू जाला. आनी पूण तांकां ट्रेनिंग दिता आसतना वर्ग चालू उरतले ते कितले वेळ वर्गान भितर. त्या खातीरच हें पळय आमी हें 3 जुलयासान सुरू करपाचें कारण हें की टिचरांक ट्रेनिंग दिवपा खातीर आमकां तो पिरियड मेळचो हे खातीर. आनी टिचरांक ट्रेनिंग दिवपाक म्हळ्यार सुरवात म्हळ्यार ती पयलीं तुका सांगला त्या प्रमाणे टिचराचो मायंडसेट पयलीं बदलपाक जाय. बरोबर.
ते बदलून मागीर तांकां बेजीक ट्रेनींग आमी आतां दितले बरोबर आनी हे वर्सभर आमचें हें ट्रेनींग चालू उरतलें उरतलें वेगवेगळ्या एक्सपर्टाक आपोवन त्या नंतर आमकां त्याच बरोबर अनेक लेवलीचेर काम करचें सो ते पडटलें वर्गांत शिकयताले टिचर तांचे ट्रेनींग चालू आसतना एका अर्दान वर्ग चालूच आसतले तांचे बरोबर हय सो दुसऱ्या अर्दान ट्रेनींग चालू ना आतां वर्ग चालू ना न्ही हां आतां वर्ग चालू ना त्या खातीर ट्रेनिंगा खातीर आमी तांकां बाजून हाडला ओके वर्ग चालू ना सो जेन्ना वर्ग चालू जातले तेन्ना आमी ताका वेगवेगळ्या तरेन तो प्रयत्न करतले की वर्ग चालू आसतना ट्रेनींग आनी मार समजा एक एक्सपर्ट आयलो खंयचो एक आमी एक्सपर्ट हाडलो आनी तेणें एक शाळे खातीर आमी दिलो बरोबर जाल्यार तो एक्सपर्ट त्या शाळेक वचून त्या भुरग्यांक ज्या पद्दतीन तयार करता ते पळय जेन्ना पळय टिचराक बरोबर घेवन करता हो तेतूंतल्यान जो कितें टिचर शिकतलो तो ते अशें आमी हांगा हाडून तांकां SCERTच्या हॉलाक हाडून ट्रेनींग दिवन तो शिकचना प्रॅक्टिकल नॉलेज प्रॅक्टिकल थंयच्यान वचून फिल्डार सो त्याय दृश्टींतल्यान आमचो प्रयत्न चालू आसा बरोबर सो आनी एक गजाल जाता जी शिक्षण खातें अजून मेरेन केन्ना करनाशिल्लें एक टिचरांचें मुल्यांकन टिचराक सतत ट्रेनींग दिवन तांकां उजळणी वर्ग म्हणटात पळय तशें आनी भुरग्यांचें ट्रेनींग की भुरग्यांक बाबा शिक्षण दिता की तांचे बाबा गुणात्मक वाड जाता काय कितें अशे तरेचें इवेल्युएशन एका अर्दान भुरग्यांक दुसऱ्या अर्दान टिचरांचें आतां NEP भितर 3 गजाली आसात एक म्हणटा तें टिचराचें सोड शिक्षण संस्थेचें मुल्यांकन जातलें ह्या मुखार प्रत्येक शिक्षण संस्थेक तेंचें मुल्यांकन करून तांकां ग्रेड दिवची पडटले आतां प्रत्येक राज्याक सो त्या प्रमाणे पयलीं शिक्षण संस्थेचें मुल्यांकन मागीर शिक्षकांचें मुल्यांकन जातलें आनी स्टुडंटाचें मुल्यांकन जातलें विद्यार्थ्यांचें मुल्यांकन जातलें आतां हें फावंडेशन लेवल जेन्ना तो 5 वर्सां कंप्लीट करतलो ताका 5 वर्सांनी तेजें मुल्यांकन खंयचे प्रकारे जातलें हाजेर अजून NCERTन गायडलायन केल्ली ना अजून ताणें दिल्ली ना आनी खंयच्याय स्टेटीन तें मुल्यांकन अजून मात 1-2 स्टेटीन सुरू केल्लें पूण तेंगेलें तें चुकलें फॉर एग्जाम्पल कर्नाटकान बोर्ड टायप एग्जाम सुरू केल्ली पूण तें तशें बरोबर न्ही म्हण त्या खातीर तें मुल्यांकन कशें आसचें ती रिटन एग्जाम आसूंकूच फावना फावंडेशन लेवलीचेर फावंडेशन लेवलीचेर रिटन एग्जामींतल्यान भुरग्याचें मुल्यांकन जावचें ना आनी भुरग्यांक आपलें मुल्यांकन जाता हें कळनासतना मुल्यांकन जातलें म्हणून ताजें मुल्यांकन कशे प्रकारे जावपाचें हाचेर आमी NCERTच्या गायडलायनीक रावतात ते एक फावट आयले की आमी स्टेट लेवलच्या एक्सपर्टाक आपोवन एक कमिटी काडून तेजे जशाच तशें एक तर आमच्यान एडॉप्ट करपाक जाता किंवा गोवा स्पेसिफीक कितें जर चेंजीस जायत जाल्यार ते करून आमच्यान तें इम्प्लिमेंट करपाक जाता प्राथमीक शिक्षण ताजे फुडें माध्यमीक जो पळय कितें पावंडो आसा ताजेर कितें काम किंवा उपाय चालू आसात हय ताजेर उपाय आतां आमी सद्याक कितें केल्लें आसा की सद्याक आतां आमी ह्या वर्साक आमी तेजेर म्हळ्यार प्रत्येक पावंड्याचेर एक कमिटी काडून त्या कमिटी कडेन करिकुलम फ्रेमवर्क तयार करपाचें काम दितलें आनी त्या नंतर मागीर एक्चुअल करिकुलम प्रत्येक विशयाचें करिकुलम हे प्रत्येक विशयाचेर तयार जातलें करिकुलम फ्रेमवर्क पर्यंत ही कमिटी करतली आनी एक्चुअल करिकुलम मागीर त्या प्रत्येक विशयाचो एक्सपर्ट परते वेगळे शिक्षकाक हाडून वेगवेगळी सब्जेक्ट वायज कमिटी करची पडटली त्या दृश्टींतल्यान आमी करिकुलम फ्रेमवर्क तयार करपाचें कमिटीचें काम करपाचें मात ती कमिटी फॉर्म करपाच्या दृश्टींतल्यान आमची तयारी सद्याक चालू केल्या हे पळय बुनियादी शिक्षण पळय म्हणलां मागीर पयलीं म्हणना न्ही कितें म्हणटा आमी आतां ना अजून पर्यंत तेजे आतां आमी कितें म्हणटात की फावंडेशनाची 5 वर्सां फावंडेशनाची 5 वर्सां बुनियादी 5 वर्सां आनी मागीर प्रिपरेटरी 3 वर्सां मागीर मिडल 3 वर्सां आनी 4 वर्सां सेकंडरी आतां ताका एक्चुअल फावंडेशनल 5 वर्सां मात तेजें नॉमेनक्लेचर कितें आसतलें तें अजून पर्यंत आयलें ना सद्याक आमी म्हणटना म्हणया फावंडेशन 1 फावंडेशन 2 फावंडेशन 3 फावंडेशन 4 फावंडेशन 5 हे सद्याक हाजे अंदाज तुमकां आयला की पयल्या वर्सा फावंडेशनान कितें बाबा तांकां कशे तरेन ती शिकतलीं दुसऱ्या वर्सा कितें करतलीं नवे विशय कशे इंट्रोड्यूस जातले अशें सिस्टम जाल्या त्या दृश्टींतल्यान हँडबूक प्रिपेअर करपाचें काम चालू आसा म्हणजे ते जवळ सोंपलां आतां आमी तें प्रिंट करून हाडटले त्या दृश्टींतल्यान काम चालू जालें आसा आनी फक्त आतां आमकां तें एक्चुअल जेन्ना पळय वतले पळय फिल्डार न्ही त्या फिल्डार वतना तेजो बाबा तेजें इम्प्लिमेंटेशन कशें जाता हें तेजेर ठरतलें फिल्डार कशें जातलें तेजेर ठरतलें कारण एक गजाल तूं म्हणटा ती सामकी खरी दिल्ली बसून जेन्ना एखादो अभ्यासक्रम किंवा सिस्टम तयार जाता ती तशाची तशी राज्यांनी इम्प्लिमेंट जाता राज्यांनी इम्प्लिमेंट करप तशी पॉसिबल ना कारण प्रत्येक राज्याची भारत हो असो प्रदेश आसा की
प्रत्येक राज्याचे कल्चर वेगळे, प्रत्येक राज्याची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी. Exactly. फॉर एक्झाम्पल कापसाची शेती ही महाराष्ट्राक जितली रिलेवंट आहा तितली गोंयाक रिलेवंट आसना. Exactly. गोंयाक आमकां शेतच चड रिलेवंट जातले. हांव फक्त उदाहरण म्हणून दिता. Exactly. असे कितलेशेच उत्सव आहा जे कल्चर सांस्कृतीक दृश्टींतल्यान आमचे उत्सव वेगळे, कर्नाटकाचे वेगळे, केरळाचे वेगळे, आमची खाण जेवणाची नांव वेगळी, आमची खाण जेवणाची नुस्त्याची नांव वेगळी. सो दुसरी गजाल मार पळते आमकां नुस्तें आमकां रिलेवंट आहा कित्याक आमी कोस्टल हें म्हण मध्य प्रदेशांतले एका तितली रिलेवन्स ताजो आसना. सो हाजे खातीर तुमी कितें तयारी केल्या म्हणजे फॉर एक्झाम्पल नुस्त्याची नांवां, त्या खातीर कशें आसा ती त्या खातीर जो कितें आमकां पळय लोकल पळय जो हे आसा कंटेंट तयार करपा खातीर कमिटी केल्ली आसा फावंडेशन लेवलाचेर. बाकीच्या लेवलाचेर आतां हळूहळू जातल्यो. फावंडेशन लेवलाचेर कमिटी तयार केल्ली आसा, तें काम ऑलरेडी चालू केल्लें आसा. त्याच बरोबर आतां आमी हो ह्या 1-2-3 म्हयन्या भितर वेगवेगळ्या ह्या क्षेत्रांतल्या सगळे तज्ञ मंडळी हातून तांकां आस्पावन घेवन तांची मतं जाणून घेवन आमी काम सुरू करतले. पयली गजाल मार गोवा एज्युकेशन रुल्स जे आसात ते आमकां एमेंड करचे पडटले. ते जुन्या हातूंतले आसात. देखीक कितें अंदाज साधून कितें येता ना पयलींचे जे रुल्स आसात तातूंत भितर हें शिक्षण हें अधिकृत शिक्षण नाच न्ही फावंडेशन लेवलाचेर. तांकां आस्पावन पयलीं घेवचो पडटलो. त्या भायर मागणी खूब पयलींच्यान जाताली. नर्सरी कितें जातालें जाणा, भुरगे प्रत्येक कडेन वेगळे शिकयताले. मागीर जेन्ना पळय ते पयले कितें तांकां अडचण निर्माण जाताली. सो एका तांचें अधिकृत शिक्षणान आस्पावन घेवप हें खूब नजरेन बरें पळय. सो हय. दुसरी गजाल आनीक हातून कितें आसा की पयलीं आमचे 3 झोन चालू आशिल्ले. आतां 2 डिस्ट्रिक्टांनीच जातले. बरोबर. नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, सावथ डिस्ट्रिक्ट. दुसरे SCRT हे आसतलें. मागीर डिस्ट्रिक्ट एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट परते एक नॉर्थाक एक सावथाक जातले. सावथाक अजून पर्यंत ते ना, ते तयार करचे पडटले आमकां. दुसरें म्हळ्यार DED कोर्स हेजे मुखार आसना, डिप्लोमा इन एज्युकेशन. त्याची वाट्याचो फावंडेशन लेवलीचेर कसलो कोर्स जो शिक्षकांक आतां आमी जे ट्रेनींग दितात ते ऑलरेडी सिस्टमीक आशिल्ल्या टिचरांक दितात. पूण हेज्या मुखारलो जो शिक्षक येतलो तो हें ट्रेनींग घेतिल्लोच येतलो आनी ताका हें पूर्ण 1 वर्साचें किंवा 2 वर्साचें ट्रेनींग आमकां दिवचें पडटलें. आतां वेगान सुरू करचें पडटलें न्ही, कारण जर ह्या वर्साच्यान सुरू जाता ना ह्या वर्सांतल्यान आमी जे पळय सिस्टमीक आशिल्ले जे टीचर आसात तांकां आमी आस्पावन घेवन आमी करतले. कारण तांकां काय आमी बाबा आमी पॉलिसी नवी आयली किंवा हें म्हणून आमी तांकां काय बाबा आतां तुमचो रोल सोंपलो तुमी चला घरा अशें म्हणपाक शकना. ट्रेनींग इन्स्टिट्यूट स्टेट हय गव्हर्नमेंट तें आमचें काम चालू आसा. त्या दृश्टींतल्यान आमचें काम चालू आसा. आनीक 2 पावंड्याचेर तें जावपाक शकता. एक म्हळ्यार सरकार स्वताचे पळय सद्याची पळय हें आसा DIT ते थंयच्यान कोर्स चालू करपाक शकता किंवा खंयच्याय प्रायवेट इन्स्टिट्युशनाक कोर्स सुरू करपाक परमिशन दिवपाक शकता. हे 2 ऑप्शन आसात तातूंत भितरले. सरकार आपलो जो कोर्स तयार करतले तेजे खातीर आमचें काम चालू आसा वेगवेगळे कोर्स तयार करपा खातीर. आनीक आतां सिस्टम एज्युकेशन डिपार्टमेंटान सिस्टम बदलतली. कारण पयलीं ADI म्हणून आसताले ते निरीक्षक शाळांनी वचून ते पळयताले. ती सिस्टम मागीर मोडीत काडली पळय. आतां ADI ना अजुनूय ADI ना ती सिस्टम मोडीत काडली ना. ADI अजुनूय आसात. पयली गजाल मात तोय आमचें काम चालू आसा. एक म्हणटा ते एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक नवी लोक आमकां आस्पावन घेवचे पडटले. सद्याक अंडर स्टाफ आसा एज्युकेशन. हांवें आयकलें ते पळोवन जवळ 45 पदां अंडर स्टाफ आसा. ते आतां सगळें काम बरोबर चालू जालां. मग हे अशें एका बरोबर 45-50 पोस्ट एज्युकेशन डिपार्टमेंट अनेक पोस्ट भरपाचें काम चालू जालें आसा. त्या भायर नियमीत मुख्यमंत्र्या कडेन शिक्षण खात्याचे मंत्री आशिल्ल्यान ते नियमीत सद्याक आमचे आतां बैठकी घेतात. त्या बैठकीक आमी वेगवेगळे हेजेर चर्चा करून नवे एक उपक्रम चालीक लायतात. आमी फक्त सरकारी शाळांतल्यानच न्ही तर इवन एडेड इन्स्टिट्युशनांतल्यान सुद्दां शिक्षकांक किंवा एकाडेमिशियनाक आमच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या सिस्टमीक आस्पावन घेवपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. एक सांग, आतां ADI तुमी म्हणलें सिस्टमीन आसा, डेप्युटी डायरेक्टर म्हणून आसताले.
म्हणजे एक शिक्षण संचालक जालो ताच्या अजूनय अंडर आसा, डेप्युटी अजून तांकां कोणाक ह्यो जबाबदारी दिल्यात की बाबा हय, मुळावी हय. शिक्षणाची एक जबाबदारी एकलो पळयता दुसरो अशी पळयता हय, हय. अशी तुम्ही जबाबदारी वांटून घेतल्या. वाटून हय. सद्याकय दिल्ली आसात आणि त्या भायर आमी त्यो सद्याक दिल्ली आसा त्या भायर नवे नवे आमी लोकांक हाडपाक सोदतात आणि हे फक्त सरकारी हेतूंतल्यानच न्ही तर एडिडांतल्यान सुद्दां हाडपाक मुख्यमंत्र्यान आमकां परवानगी दिला एडिडांतल्यान सुद्दां हाडचे आणि तांकां ह्यो सगळ्यो जबाबदारी वांटून दिवचे पडटले आमकां. प्रसाद बाब म्हजो एक निमाणो प्रश्न ह्याच संदर्भात की क्लस्टर करपाक सांगल्यात पळय की फोंड्या सारके कॉलेजींनी क्लस्टर केलो तशें सकयल्या लेवलाचेर अशें क्लस्टर करतले क्लस्टर तो करचोच पडटलो कारण कितें आसा की आयचे तारखेक आमी एकाडेमीक हेजेर जेन्ना उलयतात तेजेर व्हडलोसो फरक पडना आयचे तारखेक पूण तो मुखार पडूंक शकता त्या खातीर क्लस्टर एक खंयचे तरी महाविद्यालय किंवा एक खंयचे तरी ते क्लस्टर कित्या खातीर करचे उच्च पडटले? माध्यमिक सकयल्या शाळांची जबाबदारी बरोबर ते क्लस्टर कित्या खातीर करचे पडटले की आयचे तारखेक थोडी स्टँड अलोन हायर सेकंडरी आहात जांचे कडेन 11वी 12वीच आहा आणि थोडी हायस्कूल अशी आसात जांचे कडेन 11वी 12वी ना. आज 9वी 10वी 11वी 12वी हो एक हें जालो एक इन्स्टिट्यूशन एक शिक्षण एक बरोबर एक 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 विभाग झाला एक विभाग जालो. बरोबर. सो एक तर क्लस्टर केले ना जाल्यार कितें जातलें ह्या सगळ्या हायर सेकंडरीक 9वी 10वी सुरू कराक म्हणपाक परवानगी दिवची पडटली. Exactly. तेजेर कितें जातलें की कोणाचेर तरी दुसऱ्या हेजेर मार बसतलो बरोबर. ऑर जेंचे कडेन हायर सेकंडरी ना तांकां सगळ्यांक हायर सेकंडरी सुरू करचें पडटलें कर म्हणचे पडटलें तेजेर इन्फ्रास्ट्रक्चराचो प्रॉब्लेम येतलो कितलीशी शाळा क्लस्टर बंद करप करपाक वेगवेगळे शकता. नदरेन बरें क्लस्टर शिक्षणाच्या करप, नदरेन बरें क्लस्टर सकयल्या करप, संस्थांचेर वयल्या संस्थांचेर तेजेर नजर उपाय नवे आसा. भुरगे तयार करप आणि NEP भितर किंवा NEP नंतर जे कितें गायडलायन्स आयला तेतून सगळ्यांनी हे क्लस्टर म्हणलाच. म्हणला सो क्लस्टर तुम्ही हे करतले हे म्हत्वाचेंच आसा क्लस्टर केल्या शिवाय एक्झॅक्टली आमकां एक सर्वसाधारण प्रमाण गोंयान भितर नव्या शैक्षणीक धोरणाची अंमलबजावणी कशी जातली हाची एक रूपरेषा आमकां तुमच्या हाजे कडल्यान मेळ्ळी पूण आमकां तुवें आनीकय कांय मुलाखती दिवच्यो कारण चड इल्ले डेप्थ कारण हो खूब असो सखोल असो विशय आनी अर्दवराचे चर्चेन तो विशय सोंपपाचो ना. बरोबर आसा आणि त्या पयलीं म्हणटा ते तुका सांगले त्या प्रमाणे आमी सगळ्याक आस्पाव घेवन मुखार वचपाक सोदतात. एक्झॅक्टली सो पयली गजाल सामको गुड स्टेप आनी तसो तुजे कडल्यान आमी चड इल्ली अपेक्षा करतात सो इतल्या खातीर कारण तूं गोंयचो आनी तुका गोंयचे परिस्थितीची जाणीव आसा तेजो फायदो फक्त एकूच जाता गोंयकार आसना की म्हाका वळख आसा तुका गोंयची वळख आसा स्थानीक प्रश्नांची जाणीव स्थानीक आसा. प्रश्नाची जाणीव आसा सगळे तालुक्याक आमी प्रश्न खबर ह्याच आसा. टिवीचेर काही शिक्षण तज्ञाक घेवन चर्चा केल्ली तेन्ना म्हाका दिसतालें की तुवें येवन अशें आमकां इल्लें आनीक इल्लें एलॉबरेट आनीक इल्लें विस्तारान ह्या गजालीची म्हायती दिवची पूण हो कन्सेप्ट तुवें पळय सांगला की स्थानीक लेवलाचेर कांय संस्था शैक्षणीक संस्था ऑलरेडी ह्या संदर्भात काम करतात मुळाव्या शिक्षणासाठी तांकां सगळ्याक पळय आतां कशें आसा की जे पळय स्थानीक संस्था काम करता किंवा NGOs काम करतात थोडी तांकां सगळ्याक आमकां ऑनबोर्ड घेवचें पडटलें. एक्झॅक्टली शिवाय सगळे पंचायतीक ऑनबोर्ड घेवचें पडटलें आनी सगळ्यांक एक सुरान उलोवचें पडटलें. ना जाल्यार हांव एक वाटेन तूं एक वाटेन तो एक वाटेन अशे तरेन आमी धोरण चालीक लावपाक म्हणून म्हाका दिसता की मिडिया आमचे सारके मिडियाय बी सहकार्य करपाक कितल्या खातीर तयार जाला कारण तातूंतल्यान कितें तरी बरें भायर सरतलें अशी अपेक्षा आमकांय आसा. बरोबर आणि हो विशय असो आसा शिक्षणा सारको विशयाचेर सगळ्यांनी एक कडेन जावप आनी एकठांय आसप हें बरोबर कारण तो भुरग्याच्या आमच्या फ्युचराचो प्रश्न आसा. धन्यवाद प्रसाद बाब लोलयेकर. एक महत्वाच्या प्रश्नाचेर आमी चर्चा केला आनी ती महत्वाचे प्रश्न नवें शैक्षणीक धोरण ह्या वर्साच्यान सुरू जालां आनी मुळाव्या पांवड्याचेर जाका बुनयादी शिक्षण म्हणटात ताजे खातीर स्वता प्रसाद लोलयेकरांनी सांगिल्ले त्या प्रमाण सरकार आतां वेगवेगळे तज्ञ वेगवेगळ्यो शिक्षण संस्था आनी ह्या क्षेत्रांत काम करपी ज्यो NGO आसात तांकां बरोबर घेवन काम करपाक सोदता. म्हाका दिसता हो एक बरो उपाय आनी बरे प्रयत्न आमी ह्या सगळ्या प्रयत्नाक पालकांनी सुद्दां खूब मदत करपाची गरज आसा जाल्यारच हें शैक्षणीक धोरण गोंयाक बरे तरेन इम्प्लिमेंट जावंक पावतलें. प्रसाद बाब धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक TV.